चल मरे सुरू करूया. आमकां आपयलो तो मनीस खंय आसा दिसता वचपा म्हणजे कसलो मनीस जाणा मरे हो. आपयलो की मागीर गायब जाता. राजदीप यो म्हटल्यार अगं तुवें धाडला कामांक तेका हांवें खंय कामाक धाडला. तुवें कितें ताण लागला म्हणला मगो. ना म्हणटा बाकीचे गजाली करपाक दिले उदक काडपाक ओगीच मदीं मदीं डिस्टर्ब करू नाका. आमी आतां मेळ्यात न्ही बऱ्या गजाली खातीर. काय ना तुमकां फक्त आयज म्हटल्यार मेळुया कित्याक सांग इतल्या टेन्शनान 18 तारखेक ज्या पद्दतीन आमी जरी रेकॉर्ड केलो आसत जाल्यार आमच्या फाटल्यान जो स्ट्रॉंग सपोर्ट आशिल्लो तुम्ही बॅक स्टेजीचे उमेश धरून भाभी धरून तुमच्या सगळ्यांना सो तुमच्या बरोबर सेलिब्रेट करचे म्हणजे या धो पावसान तुमकां आपयल्या तुमकां येवकार दिता हांव आयज आमचे म्हणजे धाकटे सेलिब्रेशनाक. आणि हो पवित्र जागो खबर आहा मरे. सख्यारीची पालखी हांगा येता. हांगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्यारी माझ्या पांडुरंगा म्हणत आम्ही वेरे वयता. त्या जाग्यार आमी आयले सेलिब्रेट करपाक जस्ट डिस्कशन करपाक. सो तुमच्या मनान जे कितें पळय ते बिंदास उलया. डायरेक्टर पालखी वयल्यान सांगता हांगा सख्या हरीची पालखी उडटा आणि आमी कोंकणीची पालखी उबारली आणि सगळ्या जाग्यार आमचे कोंकणीचें नांव केलें. सो कोंकणी खातीर आमी एकदां ताळयो मारया. खरें सांगता त्या दिसा सगळ्यात पयलीं कोण पडलो खबर आहा तुमकां? राजू कला मंदिरान तोच पावना पाता उमेश उमेश भाई ते सेक्युरिटी सुद्धा उठोनाशिल्ले पूण उमेशान सेक्युरिटी उठयले. 5 पणजेच्यान पावलो म्हणजे कोंकणी खातीर कितलो म्हणजे त्या गांव जालो जाणटेच्या विश्वविक्रमा खातीर आमच्या परस राती रात बंद दितो तो उमेश. आणि ताची एनिव्हर्सरी आशिल्ली म्हणून एनिव्हर्सरी सोडून सगळ्यात महत्वाची उमेश आयज एनिव्हर्सरीची पार्टी बी आमकां पार्टी करूया. दोग जाण सगळ्यात पयलीं पावले. एक किरण आणि दुसरो उमेश पयली आणि मागीर किरण दोगूय जाण सावड्डेच्यान पावले. तशें हांव कितें म्हणटालो आतां आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. आमचे माये मोगाचे प्रेक्षकाचे आशिर्वाद आमी हे व्हडलो जग जिखले आमी. पूण हे जग जिखपाची आयडिया कोणाची तकली येयल्ली पयली आनी आमच्या वांगडा आशिल्लो म्हाजे तकली आतां येयना कोणी म्हटलेलें. आमी सगळे आमी आशिल्ले म्हणून स्वता क्रेडीट घेवं नाका. जालें कितें हांव सांगता राजेश हो मरे इंटरव्यू वता आनी सांगता की आमच्या तकलेंतल्यान आयले आमी खंय बॅनर पळय. हांव तुका सांगता जालें कितें. आमी त्या दिसा 3 शो केले याद आसा तुका मुंबय 3 शो केले. रातचे आमी जेवपाक बशिल्ले आणि त्या वेळाचेर हांवें म्हणलें आमकां 3 शो मुंबयत वेगवेगळ्या जाग्याचेर वचून करप म्हणजे आमकां कितली एनर्जी जाय. आमी खरें म्हणल्यार वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक शकता न्ही एकाच सलग इतले शो एकाच जाग्याचेर करून. मागीर हांव निगम आशिल्लो प्रशांती आशिल्ले आमी सगळीं तूं आशिल्लो आमी सगळीं जाणां बरोबर आशिल्लीं. तूंय आशिल्लो खंय तरी ताट घेवन टाटा फाटल्यान. आणि मागीर म्हाका दिसता त्या वेळाचेर मागीर आमी सर्च करपाक लागली आणि तेन्ना निगमानूय पळयले पयले जाल्यार अलबत्त्या गलबत्त्या नाटकाचे 6 शो जाले आणि ते रिसंटली जाल्ले म्हणजे आमी तेन्ना 24 केल्या दिसता म्हाका. आणि तेन्नाच 15 ऑगस्टाक तांचे जाल्ले आशिल्ले. मागीर आमचें अशें जालें की आमी तांकां जर चॅलेंज केलें आनी आमी 7 शो जर केले जाल्यार आनी अशा तरेन मागीर आमी ते त्या दिसाक तो तकलेन किडो घालून आमी थंयच्यान मागीर आनी आमी करमळी पावले तेन्ना आमचे फायनल आमी म्हाका दिसता या निगम डिस्कशन ट्रेनिंग गिरिजाक अप्रोच करप का कोणाक अप्रोच करप. म्हाका तेन्ना याद जाल्ली तेन्ना आमी हेजी ऑर्डर केल्ली कसली रे जेवणाची जेवण जेवण जायत न्हू जेवण तशें न्ही जेवणा फालतू म्हणनात पूण तरी सुद्दां बरें आणि पिट्यार जालें जेवण दिलें. आणि एक म्हणे म्हाका सगळ्या म्हणजे किरण आशिल्लो उमेश आशिल्लो तेन्ना म्हाका एक जाणीव जाली की आमच्या फाटल्यान एक शक्ती आशिल्ली. ती आवय आशिल्ली आमची ती म्हादय आशिल्ली ती रंगभूमी आशिल्ली ती सातेर आशिल्ली ती कोंकणी माय आशिल्ली कोण खबर ना पूण ते भाभीच्या रुपान आशिल्ली जी आमकां फक्त आनी खावयताली. कितें जाय नाका फक्त आमकांच न्ही आमचे बॅक स्टेज सुद्दां भैया आप खाओ आमे म्हणून कापून दिताली च्या म्हणून करून दिताली कितें म्हणून कितें ना. हांव जेन्ना घामेन कपडे काडटालो न्ही म्हजे कपडे उमेश आनी भाभी केन्ना व्हरून सुकोवन हाडून दिताले थपलेले कपडे. सो तुमकां हॅट्स ऑफ. आणि म्हाका खरेंच ह्या वेळार भाभी तुमकां नमस्कार करचो कसो दिसता कारण कशें आसा न्ही ह्यो शक्तीच उब्यो रावल्यो म्हणून आयज आमी मिरयता आमी 8 जाणां मिरयतात आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो म्हणून पूण तुमी सगळीं जाणां आमच्या बरोबर आशिल्लीं म्हणून तें शक्य जालें नाल्यार शक्यूच नाशिल्लें. एक मनीस कितें करपाक शकतलो आशिल्लो. म्हणजे आयज जर कोंकणीक येदो व्हडलो म्हणजे रेकॉर्ड जर मेळोवन दिला आसत जाल्यार तो तुमच्या खातीर आणि तुम्ही लोकांच्या मुखार येवप खूब गरजेचें कारण तुमच्या शिवाय हें शक्यूच नाशिल्लें.
म्हाका दिसता लक्ष्मीदासा सारको भाटानो तापल्या आडसर हाडपाक भाटान धांवलो आव्हान खंयचो पयला फीडबॅक कितें आशिल्लो लोकांचो कितें आशिल्लो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सगळ्याक बरो आसलो कारण हांव दोन शो पयले दुसरो आनी लास्ट पूण लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो आनी कारण कितें आशिल्लें की एकूच त्याच दिसा 3-4 शो पयल्ले लोक आशिल्ले हय इतले आसा आशिल्ले आपूण हो चवथो पयलो आनी तेंचो रिस्पॉन्स बरो बेश्टोच काय रावना न्ही तेका रिस्पॉन्स म्हणजे तेका नाटक आवडला म्हणून तो पयला आसतले 4-5 आनी प्रशांत तुजी पेजन सालवारकर आमकां सामकी ज्या टायमार पेज जाय आशिल्ली पळय न्हू म्हणजे दुसरो म्हाका दिसता दुसरो शो जावन 9:30 तो शो हय जावन पयल्या प्रशांत आमी जेन्ना शेतान काम करताले पळय न्हू तेन्ना इतले बुकेताले आनी दिसताले की ते जेवण आनी आई काकी आमची पेज बी घेवन येताली तसो प्रशांत बापूय कसो पेज घेवन आयलो पेजे बरोबर नुस्तें गांवठी नुस्तें किसमूर तोराच्यो शिरो आणि ते कितें दोड्या रे न्ही रे सत्व कोणी हाडलेले प्रशांतीचे पातळ पातळ आशिल्ले ते पण खरे ते खातना म्हणजे बरें दिसले मागीर ते खावन त्या दिसानो हांवें मात एक बाई खातीर वायट केलें कित्याक बाई मला आपल्याक आनीक पेज वाड हांवें नाका नाका तीन गेलो आणि न्ही हांव टॉयलेटीन सुद्दां गेलो न्ही हो म्हाज्या फाटल्यान येतालो आनी दार बी बंद करूं नाका नाका दार उगडें करून तूं फाटल्यान रावतालो म्हाज्या तो म्हणजे हांव इमेजीन करपाक शकना कशे पद्दतीन म्हाका आमकां पाचचें नाशिल्लें तुका खबर आसा म्हाका एक्चुअली किसमोर बी प्रकार आवडटा सो हांव पेज घेतले आणि किसमोर घेवन बसले पण सुंगटाची एलर्जी आशिल्ल्यान मरे हांव किसमोरीक हात मात घालता हे आयले आणि किसमोरूच सृश्टी घेऊन गेले फाल्यां खाव म्हणपा लागले आयज खाव नाका काळजी आशिल्ली काळजी म्हणून मरे आनी दुसरी गजाल बायचो जर रेकॉर्ड कित्याक कोणाक लागून जालो जाल्यार तेजे क्रेडीट सृश्टी वता कारण सुची आपल्या भितर बिजी आशिल्ले कॉस्ट्युम्स आनी बाकीचे पण ती एनर्जी आनी कशें मॅनेज केलें गो तुवें तेका एक्चुअली तेजेच कडे सगळ्याचे ते सगळं एनर्जी तेजीच आशिल्ली ना पण म्हणजे म्हाका अशें दिसता कारण ज्या तरेन ते एक्टीव उरताले न्ही ताज्या खातीर सानवी तितलेच म्हत्वाचें आसा कारण ती दोगांय खंय खेळटाली म्हणजे पण ती एक एकदां चड नाचताली ताचो परिणाम म्हजेर जालो तुमकां कोणाक खबर आसा जाल्यार म्हाका खबर ना एक्चुअली जालें कितें म्हाका दिसता दुसरो शो निखिलाक खबर आसतले दुसरो शो न्ही रे तो हय जालें कितें जाणा मरे फाटल्यान मरे गप 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 करून धांवतात रे आनी ती म्हाका दिसता कोणाक आयकना ती मोहनाक एकट्याकूच भिता सो ती कोणाकूच आयकनाशिल्ली आनी डिस्टर्ब जावपाक लागली आनी हो चड डिस्टर्ब जाता ते पळोवन म्हाजी तकली सामकी इरिटेट जावपाक लागली आनी हांवें एक्झीट घेतली म्हणजे हांव पळय कंटिन्यू स्टेजीचेर उरता आनी मागीर पळय ते हाज्या वेळार येता आनी गाण्या वेळार येता तेन्ना हांवें एक्झीट घेतली आनी हांवें मायक एक्चुअली म्हाका संवय आसा मायक बंद करपाचो कलर मायक न्ही पूण तो दिसता अर्द्यार उरलो काय तो कितें उरलो म्हाका खबर ना हांव भितर आयला आनी हेका तापता तुमकां म्हणटा हांव कितेंच दिवचें ना तुमी तशी मस्ती करता न्ही तुमकां आनी खूब तापले 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 इतल्यान कोण तरी सांगपाक गेलो तुजो मायक तशें तें जालें म्हणजे तो म्हाका दिसता लायट करपाक आशिल्लो तेणे कोणा तरी फोन केलो तो फोन करून हय आनी प्रशांतीक प्रशांतीक म्हणटा प्रशांती फाटल्यान पळय गो तो म्हणून हांवें फोन केलो दिसता पळय गो ते म्हणटा हे ना गो तुजोय चालू ना कोण ना मागीर ते जालें डिस्टर्ब जालो सगळें जालें कळ्ळें मागीर मरे त्या हे सुरू आसता पळय आमचें गाणें सुरू आसता तेन्ना आमी फाट करून आसता थोडो वेळ ते खणटा ते दाखयता न्ही तेन्ना हांवें राजदीपाक सांगलें राजदीप म्हजो मायक ऑन दिलो उरलो दिसता राजदीप असो पळयता अरे चूक जाली न्ही आतां म्हण दोतोर आनी हे आमकां दोतोर आमचे आशिल्ले आमचे पारंपारीक दोतोर फक्त म्हाका गरज पडली ताका सांगलें मागीर चवथी म्हाका 5व्या हेका आतां मात मातशें म्हाका हें जाता हांव कितें तरी करा आनी तेणें डॉक्टराक सांगून म्हाका दिसता कसली कितें पयलीं बिटाडीन दारगल दिले आवाज सामको तिसऱ्या शोक आवाज वाडयलो दोगांनी तांच्या फाटल्यान चडशें म्हाका दिसता हांव राजदीप आनी राजेशा फाटल्यानूच नाचला ऑलमोस्ट आवाजाक लागून गारगल दी गरम उदक दी आनी भाभी सगळ्यान जर वर्ल्ड रिकॉर्ड जर केला न्ही जाल्यार सगळ्यान मेन शक्ती म्हणटा ती भाभी बाईक म्हणल्यार तशें कारण
कोणाचे पाय दुखता जाल्यार पायांक तेल लावपाचें पूण पता चडसो पांयांक तेल लायल्यार गोवाच्या पण हांवें राती सांगिल्लें घोवाक वचून बायलेच्या पांयांक तेल लाय आनी सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणल्यार कशी राजेश भाई जेवतालो ताका इतली गडबड आशिल्ली तो एक तर आबुजूय जाल्लो आनी भाई जेवतालो नुस्त्याचे कपे सुद्धा काडून त्या बायलेन ताका दिल्या इतले लाड. ए तुम्ही येते म्हणटात भाभी क्रेडिट दिता म्हाका दियात कारण पयलो शो जालो च्या आयली आणि हो आमकां सदांच आबूज म्हणजे असो आबूज जाणा दुसऱ्यांकूय आबूज करपी थंय कितें तरी व्हिडिओ लागना जालो हो च्या आयल्या तुका तितलोच टायम आसा च्या पिवपा खातीर रोखडेच परत वचपाक जाय न्ही आणि आम्ही सगळी च्या पिता अरे यो आणि च्या पी म्हणून सांगल्यार हो ते सगळे म्हणजे हो आतां थंय तुजे कडेन वचपाक व्हिडिओ ऑपरेट करपाक एकाक भितरले कांयच कळना तरी धांवता शेवटी म्हाका हांव तापले एक तर तेन्ना सकाळी सकाळी म्हजे हेल्थूय तितले बरें नाशिल्ले त्या दिसा कारण पयल्या दिसाक जागरण जाल्लें हांव तापले तेजेर म्हणले पयलीं येतलो आनी खातलो जाल्यार ते कोण पळयतलो काय म्हणून म्हाका तापता गो म्हजेर हांवें म्हणलें ते जर वाजुना न्ही जाल्यार कांय व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना पूण तूं जर न्हिदलो न्ही जाल्यार 700 जावचें ना यो पयलीं आनी तो तरी आबूज ताका हांवें अक्षरशः भरयला म्हणजे हांवें म्हजी काळजी घेनासतना म्हजे खावपाचें थंय उरलें ताका हांवें भरयलें आणि भरयलें आनी मागीर ना ना पण हाचे क्रेडीट म्हाका दी क्रेडीट तुकाच नको स्क्रिप्ट तुजी एक आम्ही गेले कितें नाटकाचो विश्वविक्रम करपाक 7 शो करून भुमीचो रेकॉर्ड जातलो हे केन्ना पयलीं एक्चुअली न्ही नाटकान तेका कॉन्फिडन्स म्हाका सुद्दां नाशिल्लो नाटकान ते रोल करतले म्हणून म्हणजे सुचीन एक दीस रिस्क घेतली ते रिहर्सलीक म्हाका दिसता तुका मेळना त्या नाटकाचे रिहर्सलीक डायरेक्टराक मेळना ते पूण मदीं केन्ना तरी खंयच्या एका शोक सुची म्हणपाक लागले ताका चोडया म्हणून आनी थंयच्यान सुरू जालें बॉम्बे तेणें सगळे शो केले लंडनाक वचूनूय शो केले मागीर जेन्ना आमकां कॉन्फिडन्स येयलो न्हू तेन्ना मागीर जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन करपाचें आशिल्लें पळय तेन्ना सुचीन तिका सांगलें की 5 वर्साचें भुरगें आसा म्हणून तिणें सांगलें की ताका सेपरेट करुया म्हणून आनी आयज मेरेन जगान खंयच्याच 5 वर्साच्या भुरग्यान फुल लेंथ भितर शो करूना आनी 5 दीस जाल्यार येना म्हणून ते म्हणटाले पूण 7य करतले म्हणून आमकांच कॉन्फिडन्स नाशिल्लो ते 7य करतले काय म्हणून आमी परमिशन घेता फक्त 5चे घेतलेले म्हणून मागीर 5वो शो जाता ते 6व्याकूय आयले 6व्याकूय आयले मागीर 7व्याकूय आयले मागीर तेणी आतां म्हटलां की ती सर्टिफिकेट 5ची घेवन येयल्ली ती बॉम्बे म्हणपाक ती ऑलरेडी 7 केल्या न्हू सो ताणें आतां सर्टिफिकेट ताका दिल्या ती बेश्टी रफ दिल्या 7ची तेणें हे करून धाडटा म्हणून सो ते क्रेडीट सुची वता हाचें जातालें कितें जाणा मरे बाबा ते मरे स्टेजीचेर फाटल्यान उरताले न्ही फाटल्यान मरे म्हाका सदां हुस्को उरतालो हे फाटल्यान उरता स्टेजी खंय कसल्यो स्टेजी आसता पडत बिडत म्हणून आणि हांव सदां ताका म्हणजे भंय आसतालो म्हाका हांव सदां तापप ताजेर की तूं खंय हांगा थंय नाचू नाका तेणें म्हाका एक दीस अशेंच घरा म्हणलें इतलो जर भंय आसा जाल्यार म्हाका स्टेजीर घेवन चल ताजी चॅलेंज आशिल्ली ती म्हाका स्टेजीचेर घेवन चल म्हणून आणि ताका विचारलें तूं मारता गो एंट्री तेणें कॉन्फिडन्सान सांगलें की आपूण मारता म्हणून आणि त्या वेळाचेर म्हणजे खरें वालोर राजेश प्रशांती निगम रामानंद हांणी ताका एडजस्ट करून म्हणजे ते रिहर्सलींतल्यान घडूच ना ते आतां रोल डेव्हलप जाला पळय न्ही हांकां खरें म्हणलें वालोर कारण हांणी ताका एडजस्ट करून घेतले आणि ताजो एक स्वभाव कसो बरो जाणा ताका जर एक खंयचोय डायलॉग दिलो न्ही ते मरे ते विसरना तो डायलॉग ते कंटिन्यू करता फुडें ताका एकूच वेळ आसा तूं डिले करपाक येयल्ली हे जाल्यार ती घास रे रामा पूण हे म्हाका लागून न्हू ना आणि मागीर सगळ्यान चड क्रेडीट कोण घेवन वता तो घेवन वता म्हणजे आमी थंय उरली बरें त्या दीस बाकीचे मात सगळे 7य 2च वरांनी सोंपपाक जाय अर्द वरच सारकें करपाक ते क्रेडीट एज अ नाटक डायरेक्टर ते ओवरऑल एज अ डायरेक्टरूय तोच जालो एका मनशाक हुस्को सामको आशिल्लो तो कसो नाचतालो आमी पयल्या शोगांनी आमी सामकी हे जालें कारण फुडल्यान लोक नाशिल्ले आनी आमकां रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो आमकां रिस्पॉन्स ताळयो लाफ्टर घेवपाची संवय आमी आपूण थंय ताका कळ्ळें सेकंडाक आमकां तापोवणी काडली ताणें येवन तो आमी शो करपाक गेल्या ते 7 शो करपाक गेल्या कोण हांसतलो कोण ते पळोवपाक दिना मागीर तो आमकां कॉन्फिडन्स मेळ्ळो आनी ते म्हाका दिसता मागीर खुर्च्यो फुडल्यो भरल्यो बी इव्हेंट ना आनी हय भंय अजिबात दिसूं नाशिल्लो जातलें म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो सो तुम्ही वयर सुद्धा बरयला अटेम्प्ट म्हणून की 7 शोज अटेम्प्ट म्हणून पोस्टराचेर येताले
पूण हांवें जितले बायट दिले आमी 7 शो करतले. सो जेन्ना तुमी अटेम्प्ट बरयलो तेन्नाच्यान म्हाका खबर आशिल्लें की 7 शो जातले. फक्त म्हाका भंय आशिल्लो की आवाजाचो प्लस टायमिंगाचो की 2.5 वरां ओरिजिनल नाटक आमचे 2 वरांचे 2.5 वरां इतले आनी इतले रिस्पॉन्स येवन 2.5 वरां जाताले. सो ते 2.5 वरांचे कापून 2:10 केली 2:10ची मागीर परत 2 जावपाक जाय. आणि सपोज ते जर बसलेले आसत आनी जर 1 मिनिट कमी जाले किंवा 5 मिनिटां चड जाले म्हणून शेरो मारलो जाल्यार येदोय व्हडलो आटापिटा करून काय फायदो ना. ऍक्च्युली भंय आमकां अमोग येतालो आनी म्हाका सांगतालो म्हाका पळय लास्ट हांव तुका सांगता कितले सोंपय ते ना जाल्यार मागीर तूं राजदीपाक आनी मातशें वाडोवपाक लायला. म्हाका तो भंय आशिल्लो की जर बेश्टेच 1 आनी 2 मिनटां खातीर जर फाटीं फुडें जाय जाल्यार कित्याक येदें व्हडलें करून सगळें फुकट मदलो एक सुद्दां शो कमी जालो म्हणून जर आयलो जाल्यार सच केले आसतले. सो ते आनी भानगडी नाका म्हणून हांव भायर भितर नाचतालो प्लस लोकांचो रिस्पॉन्सूय घेतालो. प्रत्येक कडेन हांव गेला आणि 7 नाटकाचे 7 तरेच्यान फोटो मारले हांवें स्टेटस घाल्ले. सो वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार वचून एक लायटीच्या हातूंतल्यान मारलो, एक स्टेजी वयल्यान खाचींतल्यान मारलो, स्टेजीर कितें चलता ते. सो प्रत्येक फावटी लोकांनी शोवाक वचून हांवें रिस्पॉन्स घेतलो. सो खंयचोच लोक असो नाशिल्लो की वाज आयलो किंवा म्हणजे तो पयल्या फावट येतालो रसीक. पण आमी 7 फावटी करतना कितें जाता एकदांच नॉर्मल जेन्नाच आमी 5-6 शो जाले दिसा हाज्या नाटकाचे काय मागीर 6व्या शोवाच्यान आमकां मातसो एक कॅज्युअल हे येता फील येता नाटकाक. तो 7य शोवांनी खंयच दिसलो ना कोणाच भितर. सो ताज्या खातीर रसीक आनी आमचे कडेन खेळून उरलो. कित्याक कारण प्रत्येकाक तेन्ना आतांच केला, आतांच घडटा म्हणजे 180 हाज्या फाटल्यान शो आसा. तो टिपिकल गजाल मागीर ती एक्टराची येता ती नाशिल्ली जाल्यार ते आत्तां म्हणजे 7 शो सुद्दां पयलो शो अशेंच. म्हणजे म्हाका दिसता आमी 7य शो 7 वेगवेगळ्या प्रेक्षकांक नवो लायट्सा खातीर तुमकां कितें वाज आयलो? याने उमेश भाईन म्हटलेलें पयलीं जेन्ना पयलो शो जातलो पळय तेन्ना तो पयलोच असो दवरपाचो. दुसरो शो जालो न्ही जाल्यार तो फर्स्टूच शो. लायट्साचे तुमकां कितें आशिल्लें त्रास जाल्ले कितें जालें? लायट्साचेर तशें कांय जावना. तो एक भिरांत आशिल्ली कारण चलो चालू उरत न्ही म्हणून आमी ताका पयलींच इन्स्ट्रक्शन दिवन दवरलेलें नाटक सोंपना फुडें ती अर्दवरांत बंद करून दवरा म्हणून. आनी पयलींच हे थिएटर आमच्या फाटल्यान लागले न्हू लायटी आनी सगळे जाग्यार पडना भितर हे आनी त्रास जावपाक ना. पूण एक बरें कितें जालें न्हू देवाचे कृपेन खंय इतलें स्मूथ गेलें की खंय डिफिकल्ट कसली टेक्निकल डिफिकल्टी म्हणुया किंवा आर्टिस्टाची कसलीच डिफिकल्टी जाली ना इतलें तें स्मूथ गेलो. पण राजेश तुका दिसना की तुमकां सुरवातीक म्हाका दिसता 1-1.5 म्हयन्या पयलींच्यान थंड उदक पिवू नाका आनी कितें लग्न आसलो थंड उदक वाटो घालपाक जाल्यार तुजें चित्र मुखार सामकेंच बंद जाल्लें न्ही. आनी राजेशाक सुद्दां तशें म्हणजे आनी म्हजी धूव इतली बरी जाणा ती सारकी म्हणजे अशी रावताली की आई अबे पिता सो दिसता थंड. आमचे वता आमी शोवाक वता आसतना त्या प्रशांती पळया थंड उदक घेतलें अशें म्हणून सांगता समजून. प्रशांताक एक पेज पावयली पूण प्रशांताक कितें म्हणजे प्रशांत पयलीं पासून शेतान काम करपी तसोच म्हणजे 11 सुमार पेज जेवपाचो मनीस. पूण तुका न्ही कितें म्हणून कित्याक म्हणून पेज सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक बारीकसो शेतकरीच म्हटल्यार जाता तूं म्हणटा तसो. पूण अशी गजाल घडली राजेश म्हणू लागलो 18 तारखेक आसा मरे तूं राजेश पेरेलार. हांवें म्हटलें आसा रे हांव आसा. पूण योगायोग म्हटल्यार अशें जालें हांव असो साखळे वयतालो म्हणजे भयणीगेर बाबाजी म्हजो धोंड आडसरा घेवन तेतूंत राजदीप आनी सुची रंगा बाबुल्या गाड्या कडेन ती आशिल्ली. हांव परतलो आनी तेंचे कडेन गेलो 18 तारखेक शो अशें म्हटल्यार राजदीप म्हणला प्रशांत तुका आपूण अभिमानान सांगता हांव म्हणपा लागलो तुजे कडेन उकडे तांदूळ आहा मरे तूं पेज करून हाडटा मरे. येस म्हटलें राजदीप हांवें म्हटलें तिसऱ्यांचे तोंडाक हाडूं मरे नाका. सुजी म्हणलें खारो बांगडो सुद्दां जाल्यार जाता आमकां जाणा खारो बांगडो. पूण हांवें मागीर हांव म्हटलें कितें तरी करून व्हरतलो. घरा कडेन बायले वचोन सांगलें बायल म्हणपा लागली ओके आसा बरें आसा. म्हटल्यार मागीर हांव दुसरे दिसा 18 तारखेक कितें काय म्हणटा सकाळीं फुडें उठलो आनी हितून गेलो तामसुली गेलो म्हणटर थंय हें आशिल्लें शेवटे आशिल्ले गांवठी. तो म्हणल्यार गांवठी घेतले सुंगटां घेतली तसोच माशेलान गेलो तेतून म्हणलें हे कितें माणक्यो
माणके कच्चे त्यो हे केले फ्राय आनी लेट जाता भुरगीं म्हाका म्हणटा बाबा तेंचो शो सोंपलो चेडो म्हणटा म्हाजो कितें पळय आं तेजे शो सोंपोवन तेका रोखडे मागीर दनपारचे जेव हेका व्हरता जेवणाच्या टायमार घेवन वयतलो बेगीन बॅगान घातली आनी गेलो आनी भायर तोर व्हर बेजेवणा तोर तूं हांवें म्हटलें लोणचें नाका म्हटलें तोरूच दी म्हटलें तो काडलें तेणें घातलें आनी कापलें आनी दोण्यान घेतलें पूण प्लेटी आतां म्हटलें प्लेटी कसो चेडो गेलो आनी तसो म्हणला सुशील म्हाका सांगलें प्लेटी नाका प्रश्न हाडू तूं प्लेटी आपूण हाडटा म्हणलेले पोली हाडलेले आमी तरी पूण हांवें कितें केलें पयरच्या वेऱ्या धाडलो आनी खंय पाव म्हणलें मागीर ते व्हरून पेज कसो थंय धांवतलो खंय मागीर ते एक प्लेटीचें हें घेतलें पॅकेट घेतलें आनी तो प्लेटी घेवन म्हाका बाजारांत रावलो तुका लेट जातलो तूं हें घे डबल लोणतलो बीन म्हणलो स्कुटरीचेर दवरला तो मागीर ते प्लेटी हें घेतलें आनी हांव गेलो पळय जाल्यार ते सुची टायमार पावलो परफेक्ट टायमार जाय त्या टायमार बापूक हांवें फोन केलो बापू पेज हाडलें हांवें राजीपन म्हाका पेज हाड म्हटलें तूं पळय आपूण घरा कडेन गेला प्रश्न म्हणलो जेवण दनपारच्या जेवणाची आपणें हांव म्हटलें खंय वचो कॅन्टिनान वचो काय स्टेजीर वचो रे म्हटलें ना स्टेजीर चल म्हणपा लागलो म्हाका इतल्यान तानाजी गावलो तानाजी म्हाका फाटसून घेवन हांव केन्ना फाटसून येवना स्टेजीर तातूंत फाटसून घेवन म्हाका स्टेजीर पावलो हांव योगायोग म्हणटा ती लयराई आईचीच कृपा कित्याक हांव थंय आडसराक घेवन भावाची वयतालो आनी हे त्या व्हडल्या रिकॉर्डाक म्हाका साक्षीदार केलो हे पेजेर खूब म्हणटा पेजेक लायता म्हणटा कला चेतनाचे हांव घडलो कलाकार एक शेतकाराचो भुरगो घडयलो राजदीपान आनी कला चेतनान 2004 हांव कला चेतनाक जॉयन जाल्लो म्हाका राजदीप फेरीन गावल्लो ते वायणीचे फेरीन तूं प्रश्न आमच्या ग्रुपान करता आसा मरे तूं काय म्हणयतलो हय म्हटलेलें हांवें तेका अशे तरेन म्हाका खूब अभिमान दिसता कितें कला चेतनान हो इतिहास घडयलो आनी वर्ल्ड रिकॉर्ड केलो पेजेक लागून घडलो खरें म्हाका दिसता हे 8 दीस जाले हे वर्ल्ड रिकॉर्ड केले उपरांत लोक अशें म्हणटा की हो लोक वर्ल्ड रिकॉर्ड तुमी न्ही आमी केलो म्हणटा आमचो वर्ल्ड रिकॉर्ड लोक सांगता आसतना राजेशान करून ना आमी केलो म्हणटा राजेश आमचो अशें म्हटलें राती खूब जाणट्या लोकांनी पण तुजे प्रशांत तुजे पेजेची याद जाली म्हणून सांगता राजदीप आमकां पेजेक लायतलो आशिल्लो त्या दिसा अरे हेणे बाप्पोक कितें सांगला खंय जाणा की प्रशांत आमकां पेज हाडून दितलो आनी बाप्पो जेवण हाडपाचो आशिल्लो दनपारचो बाप्पो कितें समजला दनपारचो प्रशांत पेज हाडटा आनी आपल्यान रातचें जेवण हाडपाचें म्हणून बाप्पो विचारलें तूं दनपारचें म्हटलां मरे म्हणून ताका राजीव एंट्री मारतना जेवण तें आनी तेका दनपारचो मागीर तो वेऱ्या येयला आनी जेवण आनी मागीर तेन्नाच्या तेन्ना ताणें फोन केला भाभी की हे कर म्हणून आनी जेवण कर म्हणून रोखडे जेवण करून मागीर 3 चलता मरे तुमकां काय म्हणपाक लागलो आनी मागीर 3 हाड म्हणल्यार केन्नाय हाड पूण हाडून घाल किरणाचो कितें एक्सपिरियन्स कितें रिस्पॉन्स कितें आमचो भायर भरपूर सॉलिड रिस्पॉन्स जाल्लो हांव मदीं शो काबार जालो की भायर येतालो तुमी सेटल जाले भितर हांव भायर येतालो भायर लोक इंटरव्यू दिता ते आयकता पूण दिसता जाल्यार तांकां व्हरोन तें हें घेवपाक बायक घेवपाक लायतालो सराक सुद्दां हांवें इंट्रोड्यूस केलो थंय बायक घेवपाक मागीर थंय भायर सायडीन लोक कितें उलयतात ते बेश्टे कान दिवन आयकतालो म्हणजे खरेंच इतलो बरी मन भरून येतालें सारकें आयकोन तें लोकांची एक एकट्याली हें आशिल्ली पळय उतरां आशिल्लीं पळय ती खरेंच सामकी काळजाक लागताली इतली बरी हें उलयतालें नासता उमेश इतलो सकाळी रात्री न्हिदना म्हणजे कितें तो हुस्कोच आशिल्लो म्हणजे न्हिदलो एलार्म लायलो जाय पूण आईक सांगलें कितें आईक सांगप म्हणजे कितें ती न्हिदना मागीर उठोवपा जाय म्हणून तिणें म्हाका ती घडयाळ वेळ पळोवना 3 उठयलो म्हाका मागीर हांव न्हिदूना न्हिदलो जाल्यार म्हणल्यार परतो न्हिदून उरतो 3:30 हांव न्हालो बिलो आनी आईक म्हणल्यार भायर सरता ती भिली कित्याक स्कुटरीन वयता न्हू पूण हांवें म्हणल्यार आसा फ्रेंडा म्हणलें बस स्टँडार रावतलो म्हाका तो तेज्या वांगडा गाडयेन वयतलो ठिकाणी हुस्को नाका मागीर हांव पावलो जाल्यार फोंडा सगळी सामसूम कांयच सेक्युरिटी उठलेले ना एकटो आशिल्लो पण च्या बी काय घेवन आसली न्हू आनी सारकी थंय पावता म्हणून म्हाका भुकेनूय सारको हें जालो एक मुस्लिमाची कलर हॉटेल आशिल्लें वयल्या बाजारांत थंय च्या घेतली हांवें आनी गेलो पळय जाल्यार तो एकटो सेक्युरिटी बसलेलो थंय दारान ताका म्हणलें कोण आसा रे कोण ना म्हणपालो अरे म्हणलें मागीर आमचो मोहनदास ते हितूंतल्यान बारीक खाचींतल्यान भितर सरलो पावणे संक हा म्हणलें कोण रे आयलो वळखलो हांव मोहनूच म्हणून मागीर हांव भितर गेलो थ्रू आउट तूंय उबो उरला भितर येयला म्हणून खरें सांगपाचें म्हणल्यार त्या दिसा न्हू त्रास जाता की कितें हें कळत ना जेवपाचें कसलंच हें नाशिल्लें न्ही तुका खबर आसा मजा
राजदीपान बन्याना वेल्ली आपल्या खूप बन्याना वेल्ली 7 बन्याना ना म्हाका ते खबर ना तेजो तो कलर पळयलो ना पण तेका मुद्दाम ती घामाची घामा म्हाका खातीर याद येयली फिरगी पडटा टायमार भिजून मागीर तेच घालतालो पळय तो ना त्याने 7 वेल हा वेजे आंगार येदी धवी बन्याना कशी म्हणून त्याने बन्याना हाडून दवरल्या आणि म्हाका काय सांगू ना आमकां कोणाची ती दुसऱ्याची ती हांवें काय हातूय ना मागीर म्हाका किरणान काय कोणी सांगलें ही कोणी तुका लागून हाडून पावली ती नवी बन्याना थंय अशी म्हाका तो भिजलेले तेच घालून ना हाडिल्ली घेवन आयलो ए तुमकां तुमच्या जर वळखीचे कोणी आसात न्ही जाल्यार तांकां मातशें सॉरी म्हणत कित्याक जाणा मरे ऑनकोर जे इव्हेंट्स करताले पळय न्ही तांकां खरें मरे सॅल्यूट म्हणपाचें 2 गजाली तुमकां मुद्दम सांगता एक म्हणजे ताणें मॅनेज इतलें सुंदर केलें म्हणजे पयलीं ऑडियन्स पळय फाटल्यान बशिल्लो मागीर ताणें फुडल्यान हाडून दवरलो कित्याक आमकां रिस्पॉन्स जाय म्हणून हे तांकां खबर आशिल्लें दुसरी गजाल फाटल्यान आमकां मेळपाक कोणाक येवपाक दिनाशिल्ले कितल्याशा जाणांनी सांगलें की हांव राजदीपाचो फ्रेंड ताणें म्हणलें हांवूय राजदीपाचो फ्रेंड पण फाल्यां मेळा नाल्यार मागीर मेळा म्हणून पण आतां मेळूं नाका तेका रेस्ट घेवन सुरवातेक ते प्रॉब्लेम जाले येवपा लागले न्हू दारान आतां बापू मागीर तापलो बापू म्हणलो समजी डायरेक्ट खिळे घाल म्हणलो थंयसर कळ्ळें न्हू ते ज्योती कुंकळकर येयल्ले त्या टायमार ते आयले आनी ते सिग्नल करता तेच्या फाटल्यान ती तुमची ZB ती हे म्हाका सिग्नल करता तेंकां घेवं नाका तूं आपणाक भितर मागीर तेका सांगलें हांवें ते हें आशिल्लें पळय आगो बाय म्हणलें आमकां म्हणलें ते वळखता सो आमकां कोण आयकचे ना थंयसर तुमचो मनीस थंय दवरा सो तो आनी हें नाका न्हू कोणाचें राग बी काय ना तूं खिळी घालून दवर ना आनी तांकां वालोर कित्याक जाणा मरे इवन आमी रुमान भितर गेल्या उपरांत ती सरळ लायटी बंद करताली आनी दवरताली नाका उलोवक तुमी कारण तेंच्या खातीर एकूच क्लियर आशिल्लें की तुमी रेकॉर्ड करपाचो 7 कंप्लीट आनी मरे ही गजाल मुद्दम म्हाका सांगची कशी दिसता तुमकां सगळ्यांक कारण तांणी न्ही म्हणजे वर्ल्ड रेकॉर्डान तांचोय म्हत्वाचो येदो व्हडलो इव्हेंट केलो ह्या इव्हेंटा खातीर तांच्यान कितलोय पेमेंट आमकां मागपाक जातालो पूण तांणी मरे पेमेंट घेवना कारण कोंकणी खातीर तुमी करता आमकां पयशे नाका म्हणून अंतरा खातीर एक ताळी खरें अंतरा खातीर घेवना पयशे आणि म्हाका ह्या वेळाचेर मुद्दाम मोहनाची एक गजाल सांगता कारण ज्या वेळाचेर आमी उलयताली पळय न्ही तेन्ना मोहनाकूय अशें म्हणलें की बाबा तुमकां सगळे पेमेंट आनी आर्टिस्टांकूय सगळ्यांक थँक्यू कारण तुमी समजून घेतल्या आमकां कारण सगळ्यांक सगळे पेमेंट दिवप शक्य जावचें ना अशें जेन्ना म्हणलें पळय न्ही तेन्ना मोहन म्हणपाक लागलो तूं सर फुडें रे आमी आसा पेमेंटाची काळजी करपाची विशालय तेच म्हणपाक लागलो मला पयशांचें काल नाका पूण आमच्या पद्दतीन आमी शक्य कितें आसा पळय ते तितलें कारण ह्योच बारीक बारीक गजाली एक मरे म्हाका सामको एक वायट अनुभव आयलो आमी पळय हेका फायनान्सा खातीर एकट्या कडेन गेल्ले पळय हांव कोणाचें तें नांव सांगचो ना पूण हांगचो एक मोठो बिल्डर तो बरो बिजनसमॅन आमकां अनकोराक आनी आमकां टिमीक बसोवन दवरले अर्दवर आपली तत्वज्ञान सांगली हांवें कसो वाचचो सरकारा कडेन कसो उलोवचो ते सगळी तत्वज्ञानां सांगली आनी निमणे मेरेन कांय दिलें ना फुडल्या वर्सा नेक्स्ट इयर वर्सा पळय आमकां सो अशें हांव म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यान हांव हें करपाक सोदता की आमी स्वाभिमान विकुना आमी हेल्पाक गेले आसत पूण आमी स्वाभिमान विकुना आनी आमकां कशें वागप हें कोणें सांगपाची गरज ना कारण आमी गोंयांक लागून उलयता आमी कितें वायट आसत जाल्यार उलयता ऑनकर आयले दिसता बरोबर आमी गोंया खातीर उलयता गोंयच्या नाटकांतल्यान उलयता व्हिडिओतल्यान उलयता पूण जर कोणीय केन्ना गरजेक गेलो न्हू जाल्यार तत्वज्ञानां सांगची न्ही जमता जाल्यार मदत करची अदरवायज सोडून दिवचें म्हणून सो एक वायट अनुभव आयलो ते ह्या आणि फुडल्या वर्सा येता म्हणल्यार फुडल्या वर्सा आमी आनी आतां आमी ऑनकोरा बद्दल उलयताले आनी ऑनकोर टीम हांगा पावल्ली आसा खरेंच म्हणजे तांचो खूब मोलाचो वांटो आसा तांच्या खातीर म्हाका दिसता वेलकम करतना ऑनकोराचो फ्रांसीस पावला इज वेलकम वोले आसा पॅन्ट वोली जावपाचे चान्सीस आसा बस काय आत्ता तुझी एका मिनटा म्हणजे तुझी एंट्री सुद्धा इतली सुंदर जाणा मरे कारण तुझे आत्ता तूच करता थंय आसा आनी आमी तुका ना आसतना तुज्या एब्सेंसांत ताळयो मारल्यो डिस्कशन करता रे की त्या दिसाचो कितें अनुभव आशिल्लो भाभीन आमकां खूब हेल्प केलो बाकीचे कोणें पेज हाडली त्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो तुका कितें तूं त्या दिसाचो तुजो एक्सपिरियन्स कितें त्या दिसा इमेजीन केल्लें आमचे कडेन कारण तो मरे आमकां फाटीक लागलेलो आमी एक आवाजा खातीर म्हणजे 8-10 दीस पयलीं आवाजा खातीर आमी एक वर्कशॉप करुया तुज्या आर्टिस्टांक हाड म्हणून कारण आमचे सगळे आर्टिस्ट काय दिसभराचे मेळना पूण तो फाटल्यान लागलेलो कितें आशिल्लो भंय आशिल्लो आमचे कडेन जावचो ना म्हणून ना आवाजा खातीर कितें की सी वी डू दीज वॉयस प्रोजेक्शन वर्कशॉप्स वॉयस प्रोजेक्शन म्हणजे कितें आवाज तुजो कसो
प्रोजेक्ट करपाचो काडपाचो तुमच्या खातीर हांवें चिंतलेलें की वॉयस प्रोजेक्शन गोंय उणें करपाचें कित्याक तुमी असले आर्टिस्ट की तुमचे वॉयस प्रोजेक्शन ऑलरेडी बेटर दॅन मोस्ट आर्टिस्ट असता तुम्ही सुबेज कोत्ता त्या दिसा तुम्ही मातसो कंट्रोलार दवरून ते 7 शो जावचे म्हणून क्रेडिट डायरेक्टराक वयता होय ते पयले हांवें तो कोत्तालो म्हण सो आय वॉज he took charge of that and then so that was done. म्हाका दिसता इवन म्हणजे आमी फर्स्ट शोक जेन्ना आबूज जाली की लोकांचो रिस्पॉन्स मेळना कारण लोक सगळे फाटल्यान बशिल्ले आनी आमी फुडल्यान थोड्यां खातीर राखीव दवरिल्ले तेन्ना तुवें मागीर हाडून फुडल्यान सगळे सीट्स भरल्यात दिसता न्ही ते सेकंड शो उपरांत आमी ते सारखे मॅनेज केला फर्स्ट शोन आमकां दिसलेले लोक येवन बसतले म्हणून पूण बसोंक ना आमी रिझर्व दवरलेलो मुखावयले होय आनी ते आमी चेंज केले सेकंड शो उपरांत आमी ते रिझर्व आहले ते करूंक ना आम्ही चेक केले कितले रिझर्वेशन येवपाचे तितलेच दवरले आनी बाकीचे सगळे ते घट्स सारखे बोलले फुडल्यान मागीर तुमकां तो रिस्पॉन्स बरो येवंक लागलो मॅनेज म्हणजे इतलो क्राउड मॅनेज करपाक त्रास जालो ना ते एक्चुअली बाय द सेकंड शो ते आमचे भुरगे आहले व्हॉलंटियर्स आहले सायली आनी करिना आहले तेणी ते सेकंड शोआन ती एक सिस्टम सेट केली ती एकदम प्लेन 10 मिनटान प्लॅनिंग करून ती सिस्टम सेकंड शोआन सेट जाली मागीर ते एवरी शो ऑटोमॅटिकली जाताले एकूच सायडीन एंट्री करपाची आनी मागीर लायन इन सिटां भरपाची तो सिस्टम एकदम परफेक्ट जालो इवन म्हाका दिसता सुरवात आमी निगमाक विसरली कारण सुरवातीची चटणी जी तुमी हाका लावन खाल्यात पळय न्ही ती ताज्या मम्मीन करून दिल्ली निगमान खूब हें केला ना ते आमचे एडी त्यो सगळ्यो व्यवस्थित हे करून रातचो म्हाका दिसता आमी न्हिदले पूण निगम न्हिदून आशिल्लो म्हाका दिसता देड करून केला तुवें तो एक कितें तरी व्हिडिओ उरलेलो तो हे करून तो मागीर न्हिदला आनी प्रशांतीचे हे आशिल्ले हय प्रशांतीचो पप्पाय थ्रू आवट रावलो आनी प्रशांतीन पयलीं सत्व हाडिल्ले आनी आमचो मनोहर हांगा पावल्लो आसा जाणे फूल सेट जर थिएटरान पावनाशिल्लो जाल्यार नाटक खंय करतली आशिल्ली तुमी मनोहराक ताळयो मनोहर हांगच्यान चड आनी असो यो असो उमेशाक आतां पयलीं उमेश हो 700 रेकॉर्ड आतां करपाचो तुका कळ्ळें न्ही तूं पयलीं पासून अशी कला चेतना म्हणटी सारको A1 फुडें तुका लागतात पूण मागीर खुबशे पयला तुजे सोशल मिडियाचेर आनी खूब तुवें एड करपाक खूब हें केलां तुजे खुबशे हांवें व्हिडियोज पयले म्हणजे ह्या हेका लागून तेन्ना तुका कितें दिसलेलें म्हणजे सुरवातीक म्हणजे जो कला चेतना तो विश्वविक्रम करपाक फुडें सरले एक त्याच घराण्यांतलो एक तूं त्या हितून घराण्यांतलो न्ही आमी केन्ना म्हणटा आमचे ते रक्तान आसा म्हणटा कला चेतनान जें कितें दिलां पळय म्हाका न्ही ते आयुश्यान हांव ते विसरूं शकना राजदीप म्हाज्या सारकी म्हाज्या खातीर कितें आसा जावं सुची हें जर कोणी म्हाका विचारलें न्ही जाल्यार आवय फाटल्यान जर हांव कोणाक मानता न्ही जाल्यार तांकां पूण कला चेतना जेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमी रेकॉर्ड करपाचो आसा तो खरोच म्हाका असो इतलो अभिमान दिसता न्ही म्हाका दिसता गेले 8 दीस आमी फक्त हांव वाऱ्यारूच म्हाका तुका कळटा जेन्ना आमी तकलेन येयले पळय तेन्ना हांवें 2 मनशांक कळयलें एक अग्निबाईक आनी एक उमेशाक दोगूय जाण मनीस आयतात सगळ्यान पयलीं आयिल्ले तेन्ना म्हाका मडगांव म्हटलेलें अशें दिसता हांवें बाई आमच्या तकलेन आसा मडगांव करया बाईन म्हाका सांगलेलें हय रे मडगांव मरे लोक ऑडियन्स करपाचो जबाबदारी आपली म्हणून एक तो आनी उमेश हे 2 मनीस दोगूय आयज हांगा आसा ना अनंत भाई म्हणजे म्हज्या खातीर जाल्यार खूब लक्की म्हणटा कित्या खातीर कारण म्हजे जो शो जे हांवें बरयलें नाटक ताणें पळयलां तें नाटक सक्सेसफूल जालां सो हांव फ्युचरा खातीर सुद्दां तुमकां बूक करून दवरता आमी हांगा फोंड्या एक्चुअली मडगांव करपाचें आशिल्लें भाई खातीर कारण भाई बाकीचे मॅनेज करता म्हटलेलें म्हणून पूण थंय डेट्स बी मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाताल्यो आनी हे आमी फोंडेचे आशिल्ल्या कारणान थिएटर इजिली अवेलेबल कारणान आमी हे केलें रुची उमेश सकाळचो पयलो शो आशिल्लो पळय तो एक भंयसो आशिल्लो म्हणजे इतले फातोडे लोक येतले काय ना पूण म्हाका दिसता जवळ जवळ 200-250 लोक आशिल्ले जेन्ना ते फक्त फोंडेचेच नाशिल्ले कारण म्हजो फ्रेंड सावड्डेच्या फुडें रावता आपल्या ल्हान 2 भुरग्यांक घेवन आयिल्लो व्हिडिओचेर पयलें व्हिडिओ आमकां माईमान पळय तो व्हिडिओ केल्लो पळय न्ही तो व्हिडिओ हांव पळयता जाल्यार इल्ली भुरगीं आयल्यात पळय सकाळची 7 भुरगीं आयिल्ली भुरग्यांक उठयले केन्ना खुबशे हांवें प्लॅन केलो फार्मान वचपाचो ते 7:30 शो पयले आमी फार्मान गेले अरे ओके
तेन्ना आमी निगम अशें म्हणटाली आमची कोणाची आर्टिस्टांची सोयरी बी पळय हांगा फोंड्यान लागीं बी आसा जाल्यार सकाळचे तांकां आपय च्या बी कितें दिवया म्हणून अशें तरी सांगून आपय ही आमची पयलीच तयारी आशिल्ली. पूण मागीर जेन्ना बुकींग जालें पळय न्हू जे वेबसायट लॉन्च जाल्या उपरांत तेन्ना कॉन्फिडन्स दिसलो की हय पयल्या शोक काय ना म्हटले 100 तरी लोक जातलो इतलो कॉन्फिडन्स आशिल्लो. आणि वेबसायट जी हांगा दिश्टी पडटा पळय न्ही म्हणजे ताचे क्रेडीट सायली तुम्ही पळयला आसतलें न्ही त्या दिसाक बरे वावर करताले ताणें खरें म्हणजे बरी इनिशिएटीव घेवन ही वेबसायट सगळी ताणें केली आहा तयार म्हणजे ताका खरें घालो. तुका फाटल्यान त्रास बी काय जावना रे म्हणजे त्या दिसा जाल्लो तुमकां चड त्रास जाता आमी नाटक पळोवनूच आनी एवढेन तेवढेन नाचून आमची तकली आमी तुमी जेन्ना नाटक सोंपताले तेन्ना अर्दवर तुमी अशें सामके पडटाले की आमकां खूब हें दिसतालें तेन्ना आमी खूब म्हणटाले की उलयताले भितर आमी 2 शो 3 शो जाले 3 शो फाटल्यान आमची तकली गरगरपा लागली हेंचें कशें कितें जाता आसतालें हे बी अरे ना तेजी तकली गरगरून कितें जालें सांगता तुका तेजी तकली गरगरली काय कितें खबर ना एक वेळा पायणो दिवपाचो आसता प्रशांतीक आनी हांव इतलें बिजी की म्हाका साडी न्हेसपा जाय रोखडी तें सॉंग सोंपता म्हणल्यार पायणो दिवपाक कोणूच ना आनी हांव म्हजी साडी तशीच धरली आनी हेका पायणो दिता आनी हांव पायण्याक सुद्दां पायणो हेका रुचीक हांव सांगपाक सोदतालें रुची तुका खबर आसा पयल्या दिसा कितें जालें आमी डॉक्टर सोदताले आनी तुका पळय लास्ट मिनीट डॉक्टर मेळना डॉक्टराची जबाबदारी तुजे कडेन दिल्ली सो लास्ट मिनीट डॉक्टर मेळनाले इतल्यान राजदीप थंय डिस्कस करतालो कोणा बरोबर आनी तेन्ना ताका राजदीपाक अशें सांगलें की तुमी खरें म्हणल्यार एम्ब्युलन्स हाडून दवरपा जाय तुमकां हांगा डॉक्टर जाय 700 करा म्हणल्यार फकाणांनी म्हणजे भंय ती आनी कितें फाल्यां तुमकां कितें जालें जाल्यार राजदीपाचो प्रेशर वाडटा राजदीप म्हाका म्हणटा सुची डॉक्टर सांगू ना म्हणटा तुम्ही कांयच करू ना कितें करतले फाल्यां आमकां कितें जाल्यार हांवें म्हणलें तुका कितें जाल्यार कोण म्हणलें राजू कला मंदिरान ट्रिटमेंट करचो ना व्हरचें पडटलें एक तर आयटीन नाल्यार खंयच्या तरी हॉस्पिटलान तूं म्हणलें टेन्शन घेवं नाका डॉक्टर चडान चड कितें दितलो तुजें आंग फोडलें जाल्यार तुका गुळयो दितलो तुजो प्रेशर चॅक करतलो ग्लुकोमिटर आसतलो ताजे कडेन हेच्या फुडलें आनी कांय आसचें ना ती म्हणलें नर्सूय करतली बेश्टो टेन्शन घेवं नाका हांव डॉक्टराचें अरेंजमेंट करता हो न्ही गो रात सांजो वॉर्ड डिस्टर्ब जाला असलो मनीस बेश्टो कडेन भंय घालतकीर मागीर तो बेश्टो निर्माण जाता न्ही म्हणून हांवें सकाळीं सांगिल्लें कोणूच कोणाचें कांय आयकूं नाका कारण आमकां शो करपाक जाय आनी आमकां 7 शो करपाक मनोहर तुका सामान बिमान दवरपाक तसो हे बी काय घाई गडबडी जावना न्ही पूण त्या दिसा 7 शो करता म्हणलो ताणें एक जोक केलो थंय पायणे दिवपाक एक्चुअली तो थंय उबो आशिल्लो हांव ताका बसला आनी पळयता म्हणजे शो जाले न्हू तिसरो का चवथो शो कितें तरी आतां म्हणल्यार ताका याद आसतली दिसलें म्हाका तो पायणे दिवपाक गेला म्हणून तो उबो आशिल्लो पळयताले हो थंयच उबो आनी हो पळयता जाम जाल्लो सो तो बेश्टो भोंवतालो आमी 7 केल्ले 8 करूं येतालो परत ती प्रॉपर्टी लायतालो सुरवाती लायता पळय प्रशांती हार्बीन हो परत व्हरून थेयतालो परत तो परत सातवो जाल्या पयलो अंक सोंपलो की आमी 5 मिनटाचो गॅप घेताले न्ही सो तो कितें समजतालो दुसरो अंक न्ही पयलो कितें करता धांवताले न्हू फास्ट तो जप्प करून मदींच वचून कोण आदळून पडत म्हणून तुका खबर ना हेजे जाग्यार ना हेजे स्टेजीर पावल्या लास्ट आमी गोरोवन ते शूज म्हाका याद जाता राजदीप भाई राजेश भाईचे टी शर्ट घालून लास्ट एंट्री मारले आणि बॉस सगळे स्टेज आणि एक शर्ट आनी डबल घातलो तेका पयलीं हांव तो कॉफी कलर घालतालो आनी मागीर ग्रीन कलर म्हाका खबरूच ना खंयचो सीन मागीर पळयला दुसरो शर्ट लास्ट बेरेल्ली न्ही प्रशांतीन तशें केला एक्चुअली त्या आमी हे करता पळय गाणें म्हणटा बायो घरा पुरो हे करून प्रशांती येल्लो टी शर्ट घालून रेडी रावला लास्ट एंट्री मारपाक गो म्हणजे पयलो अंक सोंपना पूण म्हाका 2 3 तिसरो शो जाल्या उपरांत म्हाका असो भंय कसो दिसलो की 4 उरले आनी जाम जाय दिले अशें 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 पेज बीज होते की मागीर येयलो कॉन्फिडन्स एक मैं बोलूं सुची आपने तब बोला था ना कि भैया को थोड़ा ध्यान दो भैया की थोड़ी वो देखनी है ध्यान रखना है तभी मैं इनका ध्यान रख रही थी ना इनकी मुझे थोड़ा गला भी बैठ जाता है इनको और पैर भी दुखते हैं ना
तभी मैं सोच रही थी कि इनके पैर दबा रही थी ना और तेल लगा रही थी। फिर मैंने ध्यान आया कि कोई क्या बोलेगा, मैं भैया के पैर दबा रही हूँ, कोई देखेगा तो कुछ बोलेगा ना। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई कुछ बोलने दो, मुझे अपने लोगों को सांभाळणं आहे ना। आणि भाभीची एक गजाल तिने म्हाका फोन केलो आणि सांगलो जर आपल्याक जर 4 हात देवान दिल्ले न्ही आपण तुमच्या सगळ्या वाटेन पावतले आशिल्ले म्हणून। वही मुझे क्या हुआ नहीं नहीं मैं क्या कर रही, देखो आप सबको देख रही थी ना, आप लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही थी ज्यादा। ती म्हणतात उमेश म्हाका कितले फावटी सर पांय दामू मागीर भाभी येवन फोर्सिबली म्हाका म्हणपाक न्ही आणि म्हाका पांय वयर धरले आनी तेन्ना माझे दाबला, म्हाका तेल लायले, म्हाका म्हणपाक लागले आपल्या 4 हात आशिल्ले जाल्यार 2 हात तुमच्या रुमान धाडटले आशिल्ले आणि 2 हात त्या रुमान दवरतले आशिल्ले। चवथो शो जाले उपरांत म्हाका खूब काकूट दिसताले तुमची पळोवपाक गेल्यार। आमी तुमकां फोर्स हें दिताले खरें, पण भितरल्यान खूब हें दिसताले ते आमचे प्रशांती जाल्यार पांयान सारखे हें येयले सारखे कितें ते जाता रे लायगो म्हणले क्रीम शिवसा खातीर त्रास जालो दिसता। एक माता ती जेवणाचे मान आपल्या पोटाचे कितें कांय सगळ्यांक विचारले तिका विचारूंक ना। हांवें मागीर हे पळय चपाती हाडली न्हू तेन्ना तिका सांगली चपाती खा म्हणून, तुवें तेन्ना वो भैया ने फोर्स किया था खाने के लिए, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी आप लोगों को, लेकिन मैं आपको पूछ रही थी ना। आप पूछ रहे थे नहीं, सच में बताऊं उस दिन मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। आप लोगों को देखना है ना, इसलिए मैंने आपको ध्यान रखा। मुझे उस दिन सच्ची में भूख नहीं लगी, उस दिन भैया ने मुझे फोर्स किया कि उस दिन 2 चपाती आप खाओ मेरे लिए। विचारूच करूना तिने लास्ट म्हाका दिसता आमी जेवपाक गेल्या पळय सामको ना, आमी जेवपाक गेल्या तेन्ना सांगला आणि तुझं कपडे किती आमी जेवपाक गेल्या पयला सगळे सोपून तेन्ना ती म्हणपाक लागली आता आपले पाय दुखता, म्हणजे तो मेरेन ती आपले पाय दुखताना सुद्धा कोणा सांगूना तेणे। तुमच्या आर्टिस्टांचे केअर घेण्याची सगळ्या न्हू आमोक आपलो कितें आपले सगळ्यांक खावपाक घेवन येताली। माझ्याकडे 2 ना 3 ना येयली ती भैया लेलो म्हणजे आयज तरी हांव तरी तिका कला चेतनाच्या आवयचे स्थान दिता खरेंच। तुजो एक्सपिरियन्स अरे नहीं आप मेरी मतलब एक फैमिली है ना, बायलांनी तिचो देख घेवचो म्हणटा। आणि म्हाका एक पॉइंट मारलेलो तेणी तेन्ना कसले पुण्य केल्ले काय म्हणून आजून मेरेन सांगलो आणि एक हांव गजाल सांगपाक सोदता। आमचोच एक आमचेच म्हणजे कला चित्राचो वांगडी तो तेणी म्हाका 1-2 दिसां 3-4 फावटी तरी फोन केलो। सॉरी म्हणटा कित्याक तेणी 7 शो ताका पळोवपाक मेळना म्हणून राजदीपाक सांगा सॉरी आपण पावुल्लो ना म्हणून। तूं कितले पयले पळयलें तेणी तुमचोच तो घट्ट आणि आमचे एक नाटक काढले की 30 प्रयोग पळयत तो एकटो आशिल्लो म्हणून तो म्हाका 6व्या शोवाक जावन गेलो तो 6 शो पळोवन गेलो आणि मागीर म्हाका 4 शो पयले म्हाका श्रीधर बाईनं म्हाका सांगलें आपण 3 काय 4 के तरी पळयले म्हणून। आणि श्रीधर बाईक वालोर कारण सकाळी फुडें येवप फोडपा खातीर मैंने उस दिन आपके एक भी शो नहीं देखा। आमकां खूब जाणां म्हाका खूब जाणां म्हणटाली जे हांवें ड्रेस चेंज केल्लो पळय स्टेजीरूच तो कोणी केला कितें गो तो इतलो मॅजीक म्हणजे कांयच कळना आनी ती लायट आमकां मेळिल्ली पळय ती बेस्ट मेळिल्ली। मागीर तुमकां एक वालोर की तुम्ही जी लायट दिल्ली पळय ती बेस्ट आसली म्हणजे कोणाक वॉलर दिता तो बाई लायटी फुलारी घालते हांवें स्पेशल त्याच खातीर हाडलेली। आमकां फ्लॅशर घातलेलो ना न्ही फ्लॅशर घालताले फ्लॅशर आशिल्लो वयल्यान ते दिवपाक ना फ्लॅशर फक्त तो फ्लॅशर घरचे कपड्यांक दुसरी दिल्ली खबर ना म्हाका कसो इफेक्ट येतालो तो बरो येतालो कित्याक जाणां जाणांनी म्हटलें जो तुवें ड्रेस चेंज केलो पळय तो चड बरो आशिल्लो आणि वॉक क्रेडीट वयता दीक सुची बिकॉज ते म्हणजे जो हांवें जो असो टक केला आणि म्हणजे खूप जाणांनी म्हटलं अगो फ्रॉक कसो जालो गो तुजें तुवें पॅन्ट आनी टी शर्ट घातलेले मगो ना हांवें म्हटलें आमचे जादूगारांक पळोवन प्रयत्न केल्लो काल म्हाका एकट्याने हांव एकनाथ नायकाचे गेलो काल म्हणजे 25 वर्सां लग्नाचें जालें थंय गेल्लो
बरो लेट गेलो थंय म्हाका एकटें तुमी जादू खंय शिकलेलो म्हणपाक ड्रेसाचे पयलीं म्हाका सांगून ना जादू म्हाका सुचिता सांगपाक वतलो न्ही तुमी अशें करून अशी चादर काडटालो ती कशी काडटालो चादरीची जादू दिला अशें तांकां दिसलें खंय शिकलेलो इल्यूशन जातालें न्ही बॉल सगळे हेजी विचारतलो तो सक्सेस अशें करताले अशें दोनी फावटी कशें काडलें काय म्हणपाक म्हणजे लायटीचोय इफेक्ट आसता पूण ते कित्याक जाणा पयलीं न्ही तो भितर आसा म्हणून कांयच कळना ना बारीक होतो आणि मागीर तो लेस आयलो जाल्यार टेन्शन ना तो येदो व्हडलो चादर धांपता भितर तो ताजेर आणि ते बघा नशिबान मरे मेळ्ळे बी तसलो कपडो तो पण आमच्या भुरगीं बाय आतां बसली हांगा काय बरें आणि मदींच तांकां भूक लागली ती गेली सृश्टीक घेतली आणि खावपाक खातीर तुमी सगळ्यांनी मेकअप कितल्या फावटी केलो एकदाच करून सगळ्या 700 केले हांवें एकूचदां केल्लो आनी 700 केलो पूण आमच्या भुरग्यांनी 7वी फावटी मेकअप केला ती तर ऑफिशला घेता बेश्टी सानू आणि भुमी आमगेले दोगां बायलांक तो बरो दिसतालो बायलांक बरो दिसनासलो तो चेंज करताना फ्लिकर्स फ्लिकर बरो आसलो तो यूज जाल्लो फक्त म्हाका ते सायलायट ते दाणो धरता आसतना मातशें येतालो हेच्या नाकार पडटलो आशिल्लो एकदा नाकार पडटलो आशिल्लो ताच्या बायलांक म्हाका दिसता कांय कळूना परफेक्ट कॅचिंग जातालें तें आनी तें बसयला तुम्ही जेन्ना बाईना तुम्ही सांगले पळय मुखार रावून तेन्ना बेस्ट जालें ते कित्याक तुम्ही लायटूच घेना आमी फर्स्ट शोर आमी ती लायट फाटल्यान गेली तुम्ही आणि ते कितें करता ते दिसता ते आमी जेन्ना मागीर तुम्ही सांगले पळय सेकंड शोच्यान आमी ती लायट घेतली सारकी ना ती मागीर कितें जावं अमोक बाबाचे डायरेक्शन नाटकाक सगळ्याक दिसतालें आमच्या कितल्याशाच मरे जाणट्यांनी कोंकणीच्या माणिकराव बाब गावणे तुजो आजोन ताणें स्पेशल ताजे जायना फोन करून सांगलो महाबळेश्वर सैलान मुद्दम फोन करून सांगलो असे कितलेशेच कोंकणीचे लोक आसा किंवा जे जाणटे बिणटे न्हू नरेश कडकडो विश्वच्यान मुद्दम फोन करून तेन्ना सांगलो सगळे टिमींक सांगा म्हणून सो तेंचो सगळ्यांचो ज्या ज्या लोकांनी महाबळेश्वर सैल नरेश कडकडे माणिकराव बाब गावणेकार हे सगळे जाणटे बिणटे सगळ्यांक आशिर्वाद दिला म्हणून सांगला आणि अशीच कोंकणीची आमचे कडच्यान किंवा रंगदेवतेची सेवा जावं म्हणून सगळ्यांक मेसेज धाडला ती तुमकां सगळ्यांक दिसत की तुम्ही केला ती अशीच म्हणजे बेश्ट फकाणा एक यत्न म्हणून पण तुमकां खबर आसा की तुमी इतिहासान जमा जाल्यात म्हणून कारण केदें व्हडलें योगदान जाणा हें ना हांव तुमकां पयर म्हणटालो की आमी कितें केलां पळय केदें व्हडलें कितें केलां तें कोणाक खबरूच ना कोंकणी खातीर कितलें इम्पॉर्टंट उदक अग्नी सालांनी म्हणलें तशें की हें काम म्हणजे जे जाणटेले आमचे कडेन पयलीं करून गेले ज्या जाग्यार आज कोंकणी आसा ती तांच्या खातीर आसा पूण आज तातूंत आमी इल्लोसो खारीचो वांटो केला पूण तो केला पळय तो कितले आमकांच पयलीं खबर ना की आमी व्हडलें कितें तरी केलां म्हणून सो तें मनीसपण म्हणून बरी गजाल पूण कोंकणी आमची याद दवरतली आनी आमी सगळे आसात न्ही सो तुजे तकलेन तें आयिल्लें सो आतां म्हाजे तकलेन एक कितें आसा हे जो कितें केला पळय न्हू तेजो लिखीत एक वावर उरचो आमचे कडेन कारण कितें आसा हें आयज फाल्यां समज आतां उरतलेच ते रेकॉर्ड केला तो पूण तिकडे लिखीत जर उरलें न्हू आमी कितें केला तो ती जबाबदारी म्हाका दिसता तुवें निगमान घेवचो की आमी जो वर्ल्ड रेकॉर्ड केला वर्ल्ड रेकॉर्डाक कोण उमेशा सारको मनीस बरयता किरणा सारको एक्सपिरियन्स आहा आबा सारको तेणें एक्सपिरियन्स जर शेअर केलो आनी आमचे कडेन ते बूक उरले न्ही जाल्यार कायमचे पिढ्यान पिढी लोकांक उरतले न्हू तो सो एक लिखीत आणि इवन आयज उदय मामरे भाईन बरो भूमीक चीट बरयला उक्ती चीट बरयला आणि तातूंत भितर ताणें तें मेन्शन केलां तें बरें दिसलें कारण मास्टर दत्ताराम वळवयकर हांगचेच आणि आमी दत्ताराम वळवयकर सभाघरानूच हो रेकॉर्ड केला सो ही खरेंच म्हणल्यार म्हणजे योगायोग म्हणा किंवा कितें म्हणा पण ही गजाल खूब बरें केला आनी मधुबा घोडकेरेकर आसा पळय ताणें डॉक्टरांनी बरयला लोकमताका खंय तरी बरो बरयला आणि एक कोणाचे तरी आर्टिकल 3 आयल्यात दिसता अमर पाटील आणि संदेश भाईने एक सुंदरशी कविता बरयल्या राजदीप सुची आणि सगळी कला चेतनाची टीम तुम्ही बऱ्यो खबरो मारतात आणि हांव मदीं तुमकां डिस्टर्ब करपाक जाय यादी काडटात सगळ्यो आणि खूब भांगराचो दीस कोंकणी चळवळीक फक्त नाट्य चळवळीक न्ही कोंकणी चळवळीक कारण हालीं पर्यंत 50 वर्सां पर्यंत कोंकणी ही भास काय म्हणून प्रश्न आशिल्लो कोंकणी नाटक आसा काय म्हणून प्रश्न आशिल्लो आणि मागीर कला चेतनान फाटल्या 25 वर्सांक नाटक गांवांनी पावयलें गांवांनी कित्याक देशांत पावयलें आनी देशा भायर पावयलें आणीक जो वर्ल्ड रेकॉर्ड तुम्ही केला तो तुम्ही केला ना जशें तुम्ही उदळ खबर मारताली आनी हांव आयकतालो कशी बसून तो कोंकणी समाजान केला
कोंकणी चळवळीन केला आणि हे यश फक्त कला चेतनाचे न्ही, कोंकणी चळवळीचें यश आहे. म्हणजे आमी संवसाराक दाखोवन दिलें की खंय खंय चलतली न्ही बातमी संवसारभर आणि कोंकणी म्हणून वर्ड येतलो. सो कोंकणी तुमी संवसाराचेर पावयली. वालोर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या एनर्जीक, तुमच्या निश्ठेक, तुमच्या ध्यासाक, तुमच्या ध्येयाक. आणि जशें उदळ विशय आयिल्लो की फुडल्या वर्साक तुका कोणी बिल्डरान पळय हें दिला आनी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक तुमकां एटलीस्ट फायनान्सर मेळ्ळा. सो व्हेरी गुड. आमी चिंतले पलाश अग्नी स्टुडियोज खेरीतपणान पलाश ताका दिसलें की तुमी जे आयज मेळपाचें आसा सगळींच एक ताका श्रम परिहार म्हणया किंवा सेलिब्रेशन म्हणया, आमी येवचे आणि एक दोन कॅमेरा थंय लावन तुमी कितें उलयता तें रेकॉर्ड करया म्हणून. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटाच हांव पलाश अग्नीचे वतीन, पलाश अग्नी स्टुडियोच्या वतीन. आणि ताजे फुडेंय बी कला चेतनाची अशीच जी कंट्रिब्युशन आसा, योगदान आसा कोंकणी नाटकाक, कोंकणी चळवळीक, तें अशेंच वाडत वचचें आणि कोंकणी भास तुमच्या नाटका बरोबर आनीक वाडत वचचें अशें मागता. सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करो. थँक्यू व्हेरी मच. आनी म्हणटा पळय दोन विश्वविक्रम जाले नाटकाचो आनी भुमीचो, पण आनी एक रेकॉर्ड जालो त्याच दिसा. सकाळच्या 7 प्रेक्षक नाटकाक केन्ना येवंक, सकाळच्या 7 सांजच्या 7 जायते जाले, मागीर जाल्या 9, पूण सकाळच्या 7 प्रेक्षक नाटक अजून पर्यंत केन्ना नाशिल्लें. हो एक रेकॉर्डूच म्हणूं येता आमी. आणि एक म्हाका उदयचारीन मेसेज केली जाल्यार सांगली की इतलो प्रेक्षक एका नाटकाक मेळ्ळो हो रेकॉर्ड जावना आसतलो. सो तुमी तो जाय जाल्यार टोटल काउंट करा इतलो लोक खंयच्या नाटकाक केन्ना आयला काय म्हणून एका वरून. सो तोय मे बी जावं येता अशें आणि भरपूर थिएटर शो जावं म्हणल्यार अशें दिशिल्लें की राजीव कला मंदिरानूच आमी खूबदा टिकेटेड शो लायल्या. सो जातलो काय इतलो लोक परत अशें दिशिल्लें, दुबाव आशिल्लो कित्याक ऑलरेडी लोकांनी पळयले खूब शो जावन. म्हणजे कोणे तरी म्हाका त्या दीस अशें म्हटलें की एका स्टेडियमार 6-7 हजार लोक अशें पळयता न्ही, तसो तुमचो जालो. तुमी 7 फावटी गेले आसात पूण 6-7 हजार लोकांनी तो पळयला. म्हणजे स्टेडियमाचेर बी कसो आसा तसो. आणि आमकां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटलें ते दिसा पावसान खूब गेले आणि ही चर्चा सुद्धा आता भंय आयिल्लो आशिल्लो. म्हादयची कृपा कितली ती पळया. रेड अलर्ट आणि आमकां तांणी सारको इंटरवल दिला की करून घ्या तुका जाय ते म्हणून. ओके, सो हो शो सोपयत आसतना एक फावटी चेअर करया. कला चेतना आणि गांव जाला जाणटो असे खुटी मारून भुयेन या मधी उबारली, उदक मेळटा तर जाणटेली जीण वसयली. सुक्या